माझे नाव नारायण टाटे. आमचे कितलीशीच वर्सां 4 पिढयो सोंपले गोट्या. सो इतली वर्सां कसले ऑब्जेक्शन बी नासले कोणाचे. आनी आतां आमी हेचेरूच आमचें पोट भरता आनी आमकां जागाय ना काय ना कितलीशीच ही आमची आतां 40 गोरवां तेचेरूच आमी पोट भरता आनी आमचे अशें आनी खंय सायड बिजनस बी तसलें बीन कांय ना. पण आता तुमची गोरवाच का म्हशी बी आसा? म्हशी आसा आमच्यो, त्यो सद्या रानान घाल. ओके. आणि कितली म्हशी कितली आहा? म्हशी टोटल 20 आहा आनी गायी आमच्यो 30 आहा. आणि ही जमीन कोणाची? ही जमीन कुंबलात पडटा. ओके. आता तुमकां ऑर्डर येयल्या? ऑर्डर येयल्ली आमकां की डेमोलिश करपाची. 15 दीस दिला हेंच्यांनी. 7 तारखेक 15 दीस जाता. ओके. पण तुम्ही हांगा आतां लाखेर ह्या स्थानीक आमदार कोण लागता मेळ्ळ्या तुमी ह्या बाबतींत? आनी आमदाराकूय मेळ्ळा आनी आमचो सीएमाकूय मेळ्ळो. सीएमाकूय तुमी लेटर लेटर दिल्लेले आहा दोगांक. तेंच्यांनी आमकां करता म्हूण सांगलां आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां मदत करची म्हूण. आमच्या बिचरचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी सराकूय रिक्वेस्ट करता. तसो आमचो प्रमोद सावंत सराकूय रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी आमकां मातशें हेल्प करपाचें. इतली वर्सां आमची घोटां आनी आमकां बिजनस आनी कामांक अशें ना फक्त हेचेरूच आमचें पोट भरता. सगळी आमची जॉयंट फॅमिली आहा. धंद्यारूच आमचें पोट चलता. सो हेचेरूच तुमी सगळे आपले भुरग्यांक सगळ्या कम्युनिदाद जी आसा तेंच्याशी तुमचें कितें उलोवप जाल्लें ह्या बाबतींत? ना उलोवप म्हणलें ना. तेंच्यांनी कुंबले दिन आसता म्हणून तो डायरेक्ट काड म्हणपा लागले. पयलीं इतली प्रेजिडंट कुंबलेत जावन गेली पूण तेंच्यांनी केन्ना अशें हें करूंक ना. पयलीं केल्यार आमकां मागीर कितें करपाक मेळटा पूण तेंच्यांनी केन्ना त्रास जाता. ह्याच वर्सा आमकां आतां डेमोलिश करपाचें फुडें सरला. ओके. आनी आतां तुमकां तुमी उलोवप जावं ना तुमचें तेंच्या वांगडा? प्रेजिडंट आमी उलयल्ले काड म्हणटा. तेणें काड म्हणटा आयकोंक ना. कुंबल्या दिन जाता म्हणटा तो. आमकां जागा हे करून घेवंक जाय म्हणटा. ती आमची आजी असताना त्याचे पहिली बांधला तो. आजी दांडगी असताना भुरगी असताना मग आता 3 पिढयो जाल्यो म्हणटा. होय तर 3 पिढी सोंपल्यो तेन्ना कितल्यो गायो आसल्यो तुमच्याकडे? तेन्ना गायो थोड्यो असल्यो सगळे. म्हशी असल्यो म्हशी धंदो आनी गायेंचे थोडे म्हणजे थोडे असल्यो. आता आसा न्हू गायो आमची. हे आता तुमचो सगळो व्यवसाय हेचेरूच हय आसलो? सर होय तेचेर पोट भरता. आता हे सगळे भुरग्यांक तुम्ही ल्हानातलो व्हड हेच गोट्याचे व्यवसाय धंदे करून तुम्ही धंदे करून हय. मग आता तुम्ही सरकारा कडेन कितें मागता? सरकार मागता गेले आमचे दवर न्हू. खंय वयतली गोरवांक खंय बांदतली. अंयच्या वखदां येयले मोडले जाल्यार खंय गोरवांक बांदतली. सरकाराक मागता आनी कितें. सरकाराक तीच मागता तुम्ही? हो कितले प्रयत्न केले सांगून सगळे ऐकात. गोठो आमच्या गोट्याक 70 वर्सांतली. हय. आनी तुमी ल्हानासून व्हडलेपणान तुमी हेंच करता? हय. कितें कितको तुमकां कश्ट आहे आमचो व्यवसाय होत न्हू. हां. पयली पासून आमी चालू आमचो. आतां कितें आहा पयलीं आमचो आसलो जॉयंट फॅमिली चुकतो. सद्या आतां आमचो बाबा वारले आमी वारले तेन्ना आमकां आमी फुडें चलयला? फुडें चलयला आनी कांय ना इतकें. आनी आतां कितलो सादारण तुमकां कितले खर्च येता सांबाळपाक? सांबाळपाक आमकां जवळ जवळ तांकां तें सांबाळपाक येता आमकां. इतक्यांक सांबाळपाक म्हणजे थोडे हें जायना खूब जाता. तशें आमी अंदाज जायना आमकां कळना. आमी धाडटा घालता. पूण हांकां चारो बिरो कितें हाडटा मेळटा तुमकां? आमी चारो ना. आमी खावट घालता आनी गड्डे करड घालता. ओके. करड कमी जवळ आमी 1.5 लाखाचे काडून दवरलेले आहा. खर्च तुमकां कितलो येता काय हांकां सगळें पालन पोषण करता तेंचे तुम्ही? खर्च जवळ जवळ आतां अंदाज खबर आल्या? अंदाज जातलो. एक गाय फाटल्यान एक गाय 5 बेस एका खर्च जाता ते 5 म्हयन्याक? ओके. तुमचे सगळे व्यवसाय तुमची आता फुडली पिढी येवपाच्या तुमच्या चेड्याची फुडली पिढी आहा सो तेय सगळे हेच हेतून आसा? आतां चेडे हो न्हू. हय. चेडे लग्न करून त्याच्या उपरांत आनी त्याच्या उपरांत जाय करचे तेंच्या हेचेर आसता न्हू. आतां आमचे आज चलता तो पण आमी
करतले न्हू. म्हणजे तुमचे बापायन हे धंदो सांभाळलो हो. आता तुमच्याकडे येयला आता तुम्ही चेड्याकडे दिले आता हे तुमकां खूप कठीण जाता हे करपाक कठीण जाता. पण आता हे सगळे डिमॉलिशन करतले तेन्ना तुमची गाय खंय वयतली खंय दवरपाचो कितें तर आता कितें आहा तें आतां कशें काडूकूच जाय खंय तरी कशें तरी काय करूकूच जाय. तुमच्याकडे अशी वेगळी जागा आसा ना? जागा ना आमी आतां कशी तरी आमी करतले खंय तरी एडजस्ट नाल्यार विकतले आनी कितें करतले. मागीर बरें. जगपाचो प्रश्न जगपाचें कितें खंय तरी सावडो करचोच पडटलो म्हणजे कितें आहा. ही जेन्ना म्हाका ऑर्डर घेवन आयली म्हणजे हे ऑर्डर घेवनूच आयली ती जी पार्टी नारायण ताटे म्हणून आमच्या लाकेरचे तांचो जो गोरवांचो धंदो आसा तेन्ना तो ऑर्डर कशी आसता डेफिनेटली म्युन्सिपाल्टीच्या सीओन पास केला हियरींग दोन्ही सायडीक आयकून केला म्हणजे कितें फॅक्ट आसा तो म्हणजे टॅक्निकलिटी हांव नको म्हजें एकूच म्हणणें आशिल्लें की ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड ते इतकी वर्सां धंदो करता जाल्यार कम्युनिटीन तांकां कन्सिडर करचें. सेकंड ऑप्शन तो ओनराक कितें सांगलें तूं कम्युनिटीक अप्रोच कर. ओके आतां इट इज ऑर्डर येयला म्हणजे इट इज प्रूव्ड की इल्लिगली तो एनक्रोच करता की बाबा ही तुमची जागाच आपणाक जो मार्केट सर्कल रेट सरकाराचो आसा त्या रेटी प्रमाणे हांव जागाच घेता आनी आपणाक परमनंट तुमी क्लियर करा म्हणून सांगपाचें. आनी कम्युनिटीन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडान हें करपाचें कितें म्हणजे अंडरस्टँड करून घेवपाचें. सेकंड ऑप्शन म्हणलें की ही हॅज टू गो टू द हायर कोर्ट आनी चॅलेंज करची पडटली कित्याक ताच्या म्हणण्या प्रमाणे तो खूब वर्सां आसा पिडयांनी आसा थंय आनी करता अशें त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे. एक्झॅक्ट फॅक्ट आसा तो हांव नकळो प्रोबेबली हो फॅक्ट आमचो जो चीफ ऑफिसर आसा ज्यांनी ही ऑर्डर पास केला ही ताका खबर आसतली हो फॅक्ट. पण म्हजें इतलेंच म्हणणें कोणी पोटा खातीर करता धंद्या खातीर करता रायट ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड समजून कम्युनिटीन कन्सिडर करची अशी म्हजी अपेक्षा आसा. हांव कम्युनिटीक कॉन्टॅक्ट जेन्ना आयलो तेन्ना अप्रोच केलो आय कूड नॉट कॉन्टॅक्ट पण हांव डेफिनेटली कम्युनिटीक कॉन्टॅक्ट करतलो हांकां घेवन आनी जाता तितलें मेडिटेट करून इश्यू सॉर्ट आवट जावपाक प्रयत्न आसतलो म्हजो. त्याच्या बद्दल हांव पॉझिटीव आसा.